मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी चेक्ड बाय दोतोर मोहिमेविशीं महत्वाची माहिती दिली। हे मोहिमे अंतर्गत 40,000 बायलांची भलायकी तपासणी केली। कांय जाणांचेर फुडलो उपचार लेगीत सुरू आसा। गोंयच्या बायलांची सरकाराक काळजी आसा, देखून ही मोहीम राबयल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन आम्ही 8 मार्च या दिसा सुरुवात केली। चेक बाय दोतोर इतक्याच खातीर कारण काळजी तिची, जबाबदारी आमची। घरातल्या पुरुषाची जबाबदारी असा एखाद्या महिला भगिनीची काळजी घेवची। म्हणून म्हणटा आम्ही 40 वर्सां उपरांत जी दुयेंतां जाता त्या दुयेंताचो जर डायग्नोज जालो ना जाल्यार ताज्या उपरांत म्हणजे तिका ट्रिटमेंटूय खूब तेंप घेवची पडटा आनी ताच्या खातीर टायम आनी पयशे आनी हेल्थ हे तिनूय गोश्टी बिगडटा। पण आम्ही वेळार जर काळजी घेतली, वेळार जर डायग्नोसीस केली जाल्यार ती दुयेंतां जावपाक शकना। दोतोरान जे आत्तां सांगलें म्हणजे आमी तर म्हणटा की दर वर्सा 40 वर्सां वयल्या पिरायेंतल्या बायलेंतल्यान हे कंपल्सरी करपाक जाय। नो डावट आतां 40 वर्सां वयल्या दादल्यांनी बी करपाक जाय, बट ते एकदां करतात, बायलां आपापल्या आरोग्या कडेन दुर्लक्ष करतात, घोवाक तपासणेक धाडटात पण आपूण केन्ना वचना। म्हणून हे फावटी ठरयलें की महिला दिनाच्या निमित्तान आमी ठरयलें की हय, आमच्या महिला भगिनींची काळजी घेवची आणि काळजी तिची, जबाबदारी आमची। आणि चेक बाय दोतोर ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल सुरवात केलें। आता तांच्यांनी म्हटलें त्या प्रमाणे हितून तपासण्यो ज्यो करता तितून मेन कितें कितें डायग्नोज जावपाक शकता, एनिमीक आसा काय कितें, ब्लड प्रेशर वाडटा काय कितें, आमी साखरीचे डायबिटीक जाला काय कितें, चुकून कॅन्सर जावंक जाला काय कितें, हे प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर म्हणजे पयले स्टेजीचेरूच ते आमकां कळटा। आणि कळ्ळें जाल्यार 100% ह्या दुयेंताक वखद आसा आणि वखद केलें जाल्यार पूर्णता तुमी ट्रीट जावपाक शकता। म्हणून ही कॅम्पेन आशिल्ली। म्हाका खूब खोस भोगता, हांवें उलो मारलो आनी सगळ्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यान चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन सुरवात जाली। नो डावट नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट सर्विसीस बट प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान 8 काय 10 प्रायवेट हॉस्पिटलां, एक्चुअली हाजी कॉस्ट तुमी प्रायवेट करूंक वचत जाल्यार 5,500 रुपया आसात, बट तांच्यांनी आपल्या हॉस्पिटलांत 1,400 रुपयाच्या कन्सेशनल रेटाचेर 8 तारखेच्यान चालू केल्या ती 30 तारखेपर्यंत ही तांच्यांनी फक्त 1,400 रुपयाचेर तांच्यांनी दिवपाक सुरवात केली। आणि आयचो आंकडो जर पळयत म्हणजे आमच्या एका PHCन 900 पेशंट जाले। पुराय गोंयभरचो आंकडो आयचो जो आसा वो 40,000 तेंकला। हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता।